सुवार्तेंत दोन तंड स्पष्ट दिसून येतात. हे कोण संसाराची आणि कोण जेजूची मुळ्याचेर आदारून आसात. संसाराची म्हळ्यार जेजूची न्हय म्हणून सांगेत. संसाराची म्हळ्यार संसारांत जिवंची म्हण अर्थ न्हय. संसाराची म्हळ्यार जुवांचे सुवार्तेचे भाशेन ह्या संसारी बापान पाठयलेल्याक जेजूक वळखण आसली, ताका स्वीकार करूंक इन्कारची, ताका द्वेषूंची, ताचे उतर चिल्लूंची आणि ताचो मोग करिनासली. हाका लागून जेजू मरणाक वळख जातलो तें खरें, पूण हे परिस्थितींत संसारांत शिसांची परिस्थिती कशी रावत, तांचो फुडार कितें जावंक पावत म्हणल्याक सुवार्तेंतलो जेजू तुमी म्हजे देखून म्हणल्या सुत्राची जबाब दिता. तुमी मुझे देखून तुमची परिस्थिती मुझे तसलीच म्हणून जेजू कळीत करता. जेजूक स्वीकार करिनासलो संसार, जेजूक द्वेशिल्लो संसार आपल्या पाटलाव्यांक द्वेशितलोच. हीच तांची फुडली परिस्थिती. जेजूक मोगान वेंगची ताच्या पाटलाव्यांकी मोगान वेंगतात. हे दिशेन पळयल्यार हो संसार जेजू उदेशी एक मोगा द्वेषाचो झुंत, आनी एके रितीन पळयल्यार ही एक विंचोवन संसाराची जावन जेजू आनी पाटलाव्यांचो द्वेष करचो, वा जेजूची जावन जेजूचो आनी ताच्या पाटलाव्यांचो मोग करचो. आनीकी एक गजाल बारीस गरजेची ही, जेजूच्या पाटलाव्यांचे जिवीत जेजू सारखें, जेजूच्या द्वेष दगदण्यांच्या प्रावादाच्या उगडासान फुडें सरचें.